करंजाळे दर्यावेळेर बुधवारा 10 जाणांची रापण जाली। रापणकारांनी मंगळारा खुर्साक आर्गां ओंपली आनी बुधवारा पारंपारीक नुस्तेमारीक सुरवात केली। नुस्तेकारांनी देवाक नमन करून 10 जाणांची रापण घातली खरी, मात दादोशी करपा सारकें नुस्तें जाळयेक लागूंक नाशिल्ल्यान रापणकार भाव मातशे निरशेल्यात। थंयच नुस्तेकारांनी आपलो नुस्त्यान भरिल्लो पाटलो पळोवन धादोशी जावन नुस्तें विकपाक बसल्यात। नुस्तेमारीक 1 ऑगस्टाच्यान सुरवात जाता, मात करंजाळे बुधवारच्यान पारंपारीक रापण घालपाक सुरवात जाली। आम्ही चालू केल्या 10 जाणांची रापण। काल आम्ही मिस केलेले, पण सिट्युएशन बरें ना आसल्या म्हणून दर्याचे आयज घाले आमी रापण। सकाळीं आमी 9:30 घालेली। 9:30 म्हटल्यार आतां किल्ल्यांक उणेशी आतां 1:30-2 सुमार येयल्या हिशोबावपाक। पण आयज नुस्तें येयलां, पण तितलें घोस्ताचें ना नुस्तें, बारीक सगळें हाम बाम तहलें। पयलें नुस्तें पयलें बरें येतालें, फोडकी तहलें येतालें, पण हे पाटी बरें ना आनी हॅप्पी कशें ना कशें येयलां तें पुरो देवाचे कृपेन। पण 10 जाणांची न्हू, आतां 30 तारीख आमी आतां ही पोत्ती रापण बसतले आनी 30 तारीख दवरतले आनी 1 तारीखच्यान आमचे रांपणी सारके चालू करतले आमी। बांगडे पडल्या, मुड्डोश्यो पडल्या, टायगर प्रॉन्स पडल्या, मागीर ओणगां पडल्या, हांपां पडल्या, फोडक्यो पडल्या। आमची सोय रेट सारकी 200 रुपयांनी वांटो, टायगर प्रॉन 500 रुपयांनी घाल्या। सारकें सस्तें आमचें माल आमचो होलसेल तो, कोणाक जाय जाल्यार वॉट्सॅपाचेर घाल तूं। आमी हॅप्पी आहा सारकी, देवान दिलां तें पुरो आमकां, आनी तशेंच आमकां 16 जाणांक दिल्या पुरो।